pavitrai Suryavori panta Turi hawe duka Okman kelo dewa Bogos maka saiba Tuji uttom tarai Morba poros onsli Turi hawe duka Okman kelo dewa Bogos maka saiba Tuji omit podvi Moralarang sati Tori awe duka Okman kelo dewa Bogos maka saiba तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज जावं येता आनी येवकार हे कुर्साचे वाटेंत वांटो घेवंक आयज ही कुर्साची वाट कितें भाशेन आमी भेटयतात आमचेच ओत्मीक नुसोवणे खातीर तशेंच आमची भाव भयणां जी पिडेंत आसात तांचे बरे भलायके खातीर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं मोगाळा जेजू आमी तुका दिनवासतां ह्या वेळा खातीर जेन्ना तुवें आमकां सगल्यांक हांगासर एकठांय केल्यात हे कुर्साचे वाटेंत वांटो घेवंक आयचो दीस आमकां खेरीत जण एकल्याक उगडास कोत्ता आमी ह्या प्राचीत काळांत आसात म्हणून हो जावन आसा कुरपेचो काळ जेन्ना आमी मागण्यांन आनी दोणबंद करून दीस सारूंक आयच्या दिसाक कितें भाशेन तुजे लागीं आमी मागता हे कुर्साचे वाटेंत आमी प्राचिताच्या मनान वांटो घेवंक तुजी कृपा आनी बळ आमकां दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी Jesu mogala amcha zagyar tu asai amchi shiksha tu am so curis tungerai am chamogan tumortai पयले स्थान जेजूक मरणाचें फडमण मागता पुण्यपाठ आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पयत कुर्सा वरवीं थोडेलो म्हूण सगलो संवसार हांगा जेजू जिबेन जाता त्या दोऱ्याका फारीकपणां ओगेपणान जबाब दिता आमचे अपराध आपणाचेर घेवन ओगेपणान फारीकपण दिता ताका दवरतना ओगेपण ताचेर बोगलांटां घालतना ओगेपण
ताचेर कांट्याचो मुकुट घालतना ओकेपण, ताचेर मोरणाचें फॉर्मोण मारतना ओकेपणान हें सगलें ओकेपणान सोंसता. मागणें. मोगाळा जेजू, सगल्यांनी म्हाका सांडून घेतलोल्या वेळार तुजेर हांव दिश्ट लायतां. म्हज्या सोडपणान आनी खोटेपणान आदारलोल्या फातकांची दूख दवरूंक म्हाका ओगेपणाचें मोन तुजे सारकें हांवें शिकोवचें कोर. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकांची निश्चव कोत्ता तुजे कुरपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमान मुरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो जेतायसा ओसरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोर सोम्या. Jesu mogala. दुसरें स्थान. जेजू आपल्या खांदार कुरीस घेता. पोर्णिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस संवसारीक रेस्काय पुंजावन सगलो वेळ क्रेस्काय फाटल्यान धांवत आसा. उपरांत आपणाचो शेवट कितें जातलो तें कांयच चिंतिना. पूण जेजू आमचे पासत आपणाक कोश्ट व्हडवळे फावो जातले हें जाणा जावनूय फुडें वेता. मागणें. मोगाळा जेजू, म्हज्या पासत म्हजेच आशेक लागून म्हजेच चिंतून फामिलीक वेळ दिनासतना संवसारीक रेस्काय पुंजावन हांव धांवत रावलों. संवसारी आशा फाटीं दवरून तुजेरूच पातयेवन रावंक खालतिकायेन फुडें वचोंक म्हाका आदार दी. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकांची निश्चव कोत्ता तुजे कुरपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमान मुरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो जेतायसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोर सोम्या. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट कुर्सा ताळा पडटा. पोर्णिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस ह्या संवसारान पडो नासतना ना, पूण मनीस पडटोच ताणें उठूंक तोसवीत केल्यारूच मनशाक जैत मेळटा. मागणें. मोगाळा जेजू, म्हज्याच व्हडपणाक लागून म्हज्याच गोरवाक लागून परतून परतून त्याच पातकांत पडलो. सांत पेद्रून 3 पावटी तुका नाकारलो, पूण आपली चूक वळखली देखून तुवें ताका बोगसून सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दिल्यो. म्हज्या सगल्या वायटांतलो उठोवन तुजो खरो पाटलावदार जावन सांत पेद्रू भाशेन म्हाका निर्मी. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकांची निश्चव कोत्ता तुजे कुरपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमान मुरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो जेतायसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू.
काकलूट आमची कोच सोम्या Jesu mogala आमच्या जाग्यार तूं आसाय आमची शिक्षा तूं भोगताय आमचो कुरीस तूं घेताय आमच्या मोगान तूं मरताय चवथें स्थान जेजूक ताची आवय बेळटा पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता सगळो आवय जावन आसा दोर एका भुरग्याक मोगाची जोड तिचो मोग एका भांगारा आनी दिया मातीक सर करूंक जायना 9 म्हयने आपल्या कुसव्यान आमकां सांबाळून आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना भुरग्यांक जल्मांत हाडून आपूण उपाशी पासून रावन आपल्या भुरग्यांक मोगान ताची सांबाळ करता जेजू आपले आवयच्या उतरा उदेशी काना गांवांत लग्नाच्या ओस्त्र्यान लोजयेक सांपडलेल्या मिलाग्री करून लोजयेंतली तांकां वाटायता मागणे मोगला जेजू तूं तुज्या आवयच्या उतरा प्रमाणे जियेलो तुवें तुजे आवयक मान दिलो तसोच हांवेंय म्हजे आवयक मान दिवंक शिकय जावं ती जाणटी वो तिच्या तोंडार मिरयो पडल्यो वो तिका शिकप नासलोली आदी पूण तिणें म्हजे पासत केल्ले त्याग म्हाका विसरूंक निर्म नाका दूख म्हाका दिसता सोम्या सगळ्या म्हज्या पातकाची निचेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू काकलूट आमची कोच सोम्या पांचवें स्थान सिरिन्यो कुर्साचो बार लहू करता पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता त्या तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार जेजू कुरीस कांदार घेवन सगल्याक भोंवडावन जोड जाता पूण कोस्तां दुखाच्या वेळार सगल्यांनी एकठांय येवन हाताक हात दिवन चलूंक जाय म्हूण जेजू आज आमकां शिकयता मागणे मोगला जेजू दुसऱ्यांक आदार दिवंक दुसरीं तळमळटात हें म्हाका पडूंक ना असलें मोन घेवन हांव ओगो रावलां वो दुसऱ्यांक आदार दिल्यार म्हाका कसलो फायदो हें आपसुवार्थी मोन हांव जियेलां सिरिन्योचो शिमाव कुशे भायर तुजो कुरीस व्हरूंक आदार दिलो पूण कुर्साक हात घालतोच तुवें ताचें जिवीत बोलतून मोगान ताणें कुरीस फुडें व्हेलो
सायबा, म्हजे आपसुवार्थी मोन सोडून शिवमावाक मेळ्ळें भाग म्हाकाय फावो कर. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकाची निचेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमाद मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्प तुजे तायंसा ओसऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोच सोम्या. सव्वे स्थान वेरोनिका जेजूचें तोंड पुसता. पोर्निपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो. एकजी देव वस्तोरी एकल्याच्या बरेपणा खातीर भिये नासतना आपणाचें चिती नासतना स्वतान आनी मनीसपणान जेजूक आदार दिवंक फुडें सरता. आज सोत खंय आसा? सोत उलोवंक आमी फाटीं सरता. दुसऱ्याचे भिरांतीन हांव ओगी रावलां. स्वताक गोवाय दिल्यार म्हाकाच लुकसाण जातलें हें चिंतून हांव फाटीं सरलां. वेरोनिका वस्तोरी आज आमकां सांगता, ओनितीच्यो सांखळ्यो तोडून कोऱ्या वंतस्कोनाच्या ताळ्याक पाळो दिया. मागणें, मोगळा जेजू, तुवें म्हणलां कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवू नाका, पूण ओतम्याचो जीव काडटा तांकां भियात. तर आमी सोत उलोवंक, सोता पासत मनशाक कित्याक भिवचें? सोतान फुडें सरोंक, सोतान उलोवंक, सोतान आमचो ताळो काळजीदारपणान उबारूंक आमकां खरें मोन दी. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकाची निचेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्प तुजे तायंसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोच सोम्या. Jesu mogala amcha zagyar tu asai amchi shiksha tu so curis tu gerai amcha mogan tu mortai. सातवें स्थान जेजू दुसरे पावट कुर्साच्या बारान शेवटलो. पोर्निपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. दिसाच्या दिसा आमच्या दोळ्या मुखार तुज्या सिसांनी केल्ल्यो साबार गोडण्यो आमी पळयलां आनी आयकता. दर एक गोडणी बापाच्या मोगाचें देणें म्हूण ओळखून घेवच्याक आमी विसरता.
आनी ती पोट नासलेल्या पोरी सुवयेचें कशें आमी पळयता. मागणे. मोगाला जेजू, तुजे नोदरेन खंयचीच गोश्ट बोलकी म्हूण म्हाका निर्मी नाका. बोगोस सायबा, म्हजोच काजारी साक्रामेंत हांवें एक सुवयेचो केला. म्हज्या बरोबरच्यांक हांवें उणें मनान लेखल्यान, तांकां हांवें मानान लेखूंक ना. म्हज्या मोगाच्या कडे मोगान हांवें चलोवचें कूड. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकांची निचेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्प तुजे तायेंसा ओस्तरा मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोच सोम्या. आठवें स्थान. जेरुजालांच्यो ओस्तोऱ्यो जेजू खातीर रोडटात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आपले स्तुकेंत कोश्टांत आसतना जेजू ओस्तोऱ्यांक बुजवण दिता. बुजवण मनशाक गोठाय दिता हें जेजू आमकां शिकयता. आयज ह्या संवसारांत बुजवणेक आशेतोल्यांक बुजवण दितलो कोणूच ना, कित्याक मनीस ह्या संवसाराचे राटावळीन खूल जाल्लो आसा. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आशेता, भुरगीं आवय बापायक आशेता, घोव आपले बायलेक आशेता, बायल आपल्या घोवाक आशेता, पूण आमकां वेळ ना. मागणे. मोगाला जेजू, एकामेकाक वेळ दिवंक, एकामेकाक बुजवण दिवंक आमकां वेळ ना जावन आमी सांडल्याव. आमी एकसुरी जावन रोडटाव. जेजू, तुजीं उतरां सोंच जावंक पावलीं. तुजे आवयन सगल्या वेळार तुका सांगात दिलो. तिचे देखीन हांवें चलोवचें कूड. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकांची निचेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्प तुजे तायेंसा ओसरा मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोच सोम्या. Jesu mogala amcha zagyar tu asai amchi shiksha tu so curis tungerai amcha mogan tumortai. नोवें स्थान. जेजू तिसरे पावटी कुर्सा सोयत आपटोता.
पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता पुरसा वरवीं चुडेलो म्हूण सगलो संवसार. कालवारी वाटेर जेजू एके मोनजाती परी वळवळटा. आपस्वार्थी पातकी मनशां खातीर एक दयाळ शेळयेचें फारीकपण. आपस्वार्थी मनीस आपली आशा पुरी करूंक कितेंय करूंक फाटीं सरना. कोणाकूच भोगसूंक तयार ना. पूण जेजू हे तिसरे पोडण्या उदेशी आमकां खालती जावंक शिकयता. मागणे मोगला जेजू परतून परतून पडटा तेन्ना म्हज्याच गोरवाक लागून, म्हज्याच व्हडपणाक लागून, म्हजेच आपस्वार्थीक लागून म्हूण तूं म्हाका शिकय. आनी ह्या पातकांतलो उठूंक हांव एकसुरें न्हय बगोर तूं म्हजे सांगाताक आसा म्हूण शिकय. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकांची निचेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पळय तुजे तायेंसा ओसऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोच सोम्या. धावे स्थान जेजूच्या आंगाक जमलोले आंगोस्त वडे निस्तुरायेन ओडून काडटात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता सगलो संवसार. आपणाचें म्हटलोलें जेजू लागीं कांयच ना. ह्या संवसारांतली आपली कूड धांपूंक घातलोलें तें आंगोस्त्र पासून ओडून काडून शिपाय आपणा मदें भांडटात. ह्या आधुनीक काळार मनीस चड आनी चड वस्तूची आशा करता. मनशाची आशा केन्नाच उणें जायना. जायते फावट दुसऱ्यांची गिरेस्तकाय म्हजी करूंक हांव आशेलां. जेजू म्हणटा पयलें सोद सर्गीचें राज, हेर सगलें तुमकां मेळटलें. मागणे मोगला जेजू ह्यो संवसारी वस्तू हांव कितलो आशेतां. म्हज्यो वस्तू दुसऱ्यांक वांटूंक दिवंक हांव तयार ना. हेरांची गिरेस्तकाय म्हजी करूंक हांव आशेलां. दुसऱ्याचे दुर्बलकायेक ओर्त आसा म्हूण तूं म्हाका शिकयता. म्हाका फावो तेंच दवरून उरलोलें दुसऱ्यांक दिवंक तूं म्हाका आदार दी. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकांची निचेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पळय तुजे तायेंसा ओसऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोच सोम्या. Jesu mogala
आमची शिक्षा तू भोगताय आमचो कुरीस तू घेताय आमच्या मोगान तू मरताय. इकरावे स्थान जेजूक कुर्सार खिळायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हूण सगलो संवसार. जेजूक कुर्साचेर आडवो घालतोच ताचे हात पांय कुर्सार खिळायतात. पूण जेजू सगल्या आपल्या 33 वर्सांच्या जिवितान ताचे मिसांव कुर्सार खिळायलेलेच परी आसलो. पूण साबार फावट म्हजें काम पुरें करच्याक दुसऱ्याक दूख दिवन दुसऱ्याचे बोळबोळे पळोवंक म्हाका संतोश भोगला. मागणें मोगाला जेजू दुसऱ्याचे बोळबोळे हांवें समजोशें कोर. म्हज्या पेल्याचें हांव केदींच पाड करूंक म्हाका निर्मिनाका. म्हजें मिसांव एक मोलादीक दादोसकायेचें देणें म्हूण समजूंक म्हाका मोन दी. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकांची निशेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी कदींच चूक करचो ना म्हूण. नमाद मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्प तुजे तायसा ओसरा मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोस सोम्या. बारावे स्थान जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. पोनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता त्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. गोवाचो कोणो 2 नीर पडल्या बगर फळ दिवंक शेकोना. आयज ह्या उतरांचो अर्थ आमकां समजता. जेजू मरोन आमकां नवें जिवीत दिलें. संवसारी नदरेन आमी जेजूक पळयल्यार 2 नीर पडलोलो सादो मनीस कसो समजता. पूण बापाक मानवलोली दुलोबी शेळी सगल्या मनशाच्या पातकांची बोली जालो, नवो मनीस जालो. मागणें मोगाला जेजू तुज्या मरणा सारकें म्हजें मरण जावचें ना. हांव म्हाकाच तुका समर्पिता. म्हजें सगळेंच तुज्या मुखार दवरता. म्हजें म्हणटोलें कांयच ना. सगळें म्हज्या मनान आनी काळजान तुज्या राजा खातीर सांडटा. आनी सा पावलू सांगता म्हणटा जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे ताई जियेता. दूख म्हाका दिसता सोम्या सगल्या म्हज्या पातकांची निशेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी कदींच चूक करचो ना म्हूण. नमाद मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्प तुजे तायसा ओसरा मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू.
काकलूट आमची कोच सोम्या. Jesu mogala आमच्या जाग्यार तूं आसाय. आमची शिक्षा तूं भोगताय. आमचो कुरीस तूं घेताय. आमच्या मोगान तूं मरताय. तेरावें स्थान जेजूक ताचे मायच्या गोपान घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. आवयच्या हातांत तरणाट्या पुताचें मरण सोयबाचे नोदरे प्रमाणे सांगचें म्हणल्यार पुतान आपल्या आवयक मातयेक घालचें. पूण देवाचे कुशीक कालती मन घालून म्हातारे आवय बापायन तरणाट्या भुरग्याचें मरण बावळताच्या दोळ्यांनी देखूंक मारिया माय आमकां शिकयता. मागणें. मोगाळा माये, हेरांचे दुखींत भागीदार जावंक आमकां शिकय. मरण आमच्या घरांत आयलोल्या वेळार बावळताच्या दोळ्यांनी तें देखीचें बापाचे कुशेक कालती मन दिवंक आमकां शिकय. आनी आमचेच मरणाक सदांच आमी तयार जावंक आमकां कुरपा दी. दूख म्हाका दिसता सोम्या, सगल्या म्हज्या पातकांची निचेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमाद मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओसरामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोच सोम्या. चौदावें स्थान जेजूची कूड निकी पितात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कुसा वरवीं सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. जेजूचें मरण ताचेर पातये तेल्यांक एक व्हड धोको जाता. जेजूचें मरण ताका पातये तोल्यांक बावाट घोत करूंक आदार दिता. जेजूक मरोंक पिलात कारण न्हय, पूण दर एकलो ह्या संवसारांत आयलोलो मनीस कारण जाता. मागणें. मोगाळा सोम्या, मरणाक तूं बली जावन आदामाच्या भुरग्यांच्या पातकांचो आनी मरणाचो परिणाम तुवें भोगलो. आमच्या पवित्र स्नानान तुज्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणाक आमी भागीदार जाल्या. आमच्या फाटल्या जिवितांत आमी सदांच मरोशें कर आनी आमच्या नव्या जिवितांत आमी सदांच उठोवशें कर. दूख म्हाका दिसता सोम्या, सगल्या म्हज्या पातकांची निचेव कोत्ता तुजे कृपेन आनी केदींच चूक करचो ना म्हूण. नमाद मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओसरामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. काकलूट आमची कोच सोम्या.
Jesu मोगाला आमच्या जाग्यार तूं आसाय आमची शिक्षा तूं भोगताय आमचो कुरीस तूं घेताय आमच्या मोगान तूं मरताय. बाप साहेबाच्या इंतेसा खातीर आमी एक आमचे बापा नुमान मोरे आनी मोहिमा बापा म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव, तुजें राय समकायूं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां तंडेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय साब उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भागेन ती मरे देवाचे माय आंबापे खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वळार आमेन. मोहिमापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक शेवटाचे गितान भाग घेवच्या आदीं तुमकां सगल्यांक दिनवासता. एक खुर्साची वाटेन आमी नियाल केलो आनीक मागण्यांतल्यान वेळ सारलो. आमचे केरी दिनवास तुमकां आनी उदीक जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आवय बापायक जे हांगासर आयिल्लीं आसा हो नियाल करूंक. दिनवास जॉन फेर्नांडीस आमच्या भावाक तांणी एकदम बरो नियाल ह्या खुर्साची वाटेचेर बरयला. हे आमच्या जिवितान आटापूंक ताणें एक स्टेशन स्नान ताणें नियाळ्ळां आनी जी आमच्या जिवितान घडटा थंयसर ताणें घातलेलें आसा. जी आमची ह्या भावनाक हांगासर येवंक आज घोडये वेळ मेळोंक ना पूण हे आमी लायव्ह टॅलिकास्ट केल्लें आसा. घरा बसून नियाळूंक जाय. हे आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर ती स्थानां आमी मानून हाडलेलीं आसा. आमचे दिनवास आमच्या वाचप्यांक जुआंव मार्किस, जॉन फेर्नांडीस, फेल्सी, मार्था, पर्ल, सकोरीन, आमची मिडिया आनी नोहेल, आमचो ऑल्टर सर्वीस, आमचे स्टिवर्ड्स आनी एक पावटी हो नियाल आमी चालू दवरचो ह्या कोरिजमाच्या काळांत. Padok moje